जमीन आनी गोंयचें राजकारण हांचो संबंद कितें? कारण गोंयच्या राजकारणाचे सुरवातीक जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकार पयलीं मुख्यमंत्री जाले, तो सुद्दां लँड टू द टिलर ह्या प्रिंसिपलाचेर गोंयचें राजकारण सुरू जालें. तें राजकारण भोवजनांचें जालें. 60 वर्सां उपरांत आज सुद्दां जेन्ना दोन खडेगाठ राजकारणी आपआपलें राजकारण खेळटात तेन्ना त्या राजकारणाचो केंद्रबिंदूय जमीनच आसा. संदर्भ बदलल्यात, तांची त्या संदर्भांच्यो रूपरेषा बदलल्यात, पूण केंद्रस्थानी जमीनच आसा. कित्या खातीर? जमीन आणि गोंयकार हाचो संबंद जर तूं म्हाका विचारशीत जाल्यार मनीस आणि श्वास. जर श्वास ना जाल्यार मनशाच्या शरिराक काय अर्थ ना. म्हणजे जिवंत जितो जर मनीस आसा जाल्यार ताका श्वास आसूंक जाय. सो जमीन आणि गोंयकार हो म्हणजे मनीस आणि श्वास असो संबंद. आणि गोंयची जी हिस्ट्री आसा त्या हिस्ट्रीन जर आमी वचत जाल्यार जमीन होच केंद्रबिंदू ह्या हिस्ट्रीचो जाल्लो आसा. त्या खातीर जर गोंय वाटावतलें, गोंय जर आमचें गोंय जर जाय जाल्यार आमकां जमीन ह्याच गजालीचेर फोकस करपाक जाय. तूं सारकें परफेक्टली सांगलें की भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना देशभरांत सगळ्या राज्यांनी काँग्रेसची राजवट, एक केरळा सोडीत जाल्यार, त्या टायमार 2 म्हयन्या पयलीं एक पक्ष स्थापन जाता आनी त्या पक्षाचें सरकार येता. ही गजाल, ही अजब गजाल बाबा कशी घडटा हाचें उत्तर अजून कोणाकूच मेळूंक ना. ते घडपाचें कारण कितें? तर त्याच भाऊसाहेब बांदोडकरान त्या टायमार त्या लोकांक एक आश्वासन दिल्लें की तुमच्यो जमनी आपूण तुमकां तुमच्या नांवार करून दितलो. जे शेतकार इतलीं वर्सां तुमी जमीन कसयतात तांकां आपूण त्या जमनीची मालकी दितलो. आनी ह्या विशयाचेर भाऊसाहेब बांदोडकराक तो जितो आसो मेरेन लोकांनी सत्तेर दवरलो. म्हणजे हाच्या वयल्यान आमकां जमनीचो आनी गोंयचो संबंद कितें हें आमकां कळटा. दुसरी गजाल, जमनीच्या बाबतींत तूं सुरवातीक जसो एक्सप्लेन केला की एकीकडे टीसीपी, म्हणजे आयज मेरेन टीसीपी डिपार्टमेंटा कडेन आमी कितें पळयताले की ग्रीनाचें हळडुळें करप हेंच फक्त टीसीपीचें काम. लँड कन्वर्जना करप, भ्रश्टाचार करप. टीसीपीच्या प्रत्येक गोंयकाराक जो मनीस लिगली घर बांदपाक सोदता त्या मनशाक जर आमी एक्सपिरियन्स जर आयकात टीसीपीच्या बाबतींत जाल्यार वर्स्ट आनी द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट म्हणटा ते टीसीपी डिपार्टमेंट. आयज त्या टीसीपी डिपार्टमेंटाचो मंत्री जो आसा तो मंत्री आयज गोंय साबूत दवरपाची, गोंय सांबाळपाची भाशा करता. इको सेन्सिटीव झोन सांबाळपाक जाय म्हणून सांगता. नो डेव्हलपमेंट झोनाचेर कशेंच काम करूंक दिवचो ना म्हणून सांगता. पॅडी फील्ड कन्वर्जन टोटल कॅन्सल करता म्हणून सांगता. हिल कटिंगाच्या इतलेंच न्हू तर ज्यो ज्यो इलिगॅलिटीज चलतात तेची म्हायती आपल्याक इमेलीचेर दिया अशी म्हणून तो स्वताची एक ईमेल आयडी दिता. म्हणजे हें आयज अजब जाणासारकें आनी म्हाका दिसता सरप्रायझींग अशा पद्दतीची ही गजाल थारल्या. ती गजाल एकीकडे सुरू आसतना दुसरे कडेन मुख्यमंत्री आमचो जे फॉर्ज डॉक्युमेंटाच्या आदाराचेर जे जमनीचे वेव्हार जाला ताची चवकशी करपाक एसआयटी काडटा. नुस्ती एसआयटी काडिना, एसआयटी काम सुरू करून आयज 2 जाणांक एसआयटीन अरेस्ट केल्ली आसा. म्हणजे हे फास्ट मुव्हिंग जे कितें मूव जो चल्ला तेचें खरें गोंयकारांनी सगळ्यांनी स्वागत करपाक जाय. पूण हो जो मूव चल्ला तो खरोच प्रामाणीक चल्ला काय सच्च्या ज्यो आतां पर्यंत आमी पळयला ती फक्त फटिंगपणा करपाक चल्ला हें मात आमकां फुडें कळटलें. आतांच आमी तेचेर संशय घेवया नाका, सद्या आमी तेचेर स्वागतूच करया. Joel, how do you look at this issue of land? Because it is so intricate, not only with our politics, but I think our socio-cultural landscape also. Right? Everything revolves around land. And today, when these two top politicians in the state are going against kind of each other, the primary tool that they are utilizing is also land. How do you look at it? See, Pramod, what Kishore has said is absolutely right to the dot. You know, it's land is a very crucial segment, and people now, both the leaders have realized that that is one issue that they can really, you know, take it forward. Having said that, again, you know, it's a very deep issue. It is not just like, you know, do something and, you know, decide, okay, so आपण अशें करतलो, तशें करतलो, एका अरेस्ट करतलो, तशें. It's not about that, you know. We have to see now after some time, you know, how this thing trickles down. You know, now for example, TCP. Now he has introduced so many things, you know, saying that आपण हे करतलो, तें बंद करतलो. Whether he is seriously implementing and down the line, you know, maybe in a few months or maybe a year, do we see a change, or is it going somewhere, you know, just like, you know, fizzle out somewhere? You know, same case with CM Pramod Sawant has introduced SIT now.
to me, this SIT doesn't make any sense because SIT, he started with a 7-member team headed by the SP crime. Then he added another 22 people yesterday. But you know, there is no logical conclusion to that. You know, how you're just going to arrest people, you're going to, okay, fine, do, but what are you doing next? For that to happen, you have to have maybe a fast track court or some mechanism to take this to this logical conclusion. Otherwise, it will be nowhere. You'll just arrest people, they'll come out on bail, and that's the end of it. I mean, somewhere we have to realize that, you know, this should not be for the greater optics of politics. You know, it should be to the greater good of the state. ह्याच पॉयंटाचेर हांव पांडुरंगा म्हऱ्या वतात. तुवें तुज्या पेपरांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं हो विशय घेवन हाजेर काम सुरू केलें. कित्या खातीर हो विशय घेतलो, तुमचे मनाक कसो पावलो, आनी आज जेन्ना तुमी तातूंतल्यान मुखार SIT बी फॉर्म जाल्ली पळयतात, तुमकां कितें दिसता? प्रमोद, 2011च्यान जर आमी स्टॅटिस्टिक्स जर पळयलो कंप्लेंट केसींच्यो, जाल्यार 128 केसी जानेवारी मेरेन, 128 केसी डिसेंबरा मेरेन, डिसेंबर 2011 ते डिसेंबर 2021, बरोबर 10 वर्सान 128 केसी लँड ग्रॅबिंगेच्यो वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर आसात. पणजी म्हण, तिसवाडीत म्हण, साश्टीत म्हण किंवा बार्देसांत म्हण. पूण ह्या केसींचेर आयज मेरेन खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान किंवा कोणीच फाटल्या आमी ह्या 11 वर्सान आमी मुख्यमंत्री पळयले. एक दिगंबर कामत आमी पळयलो, मागीर मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत. पूण इतल्या गजालींतल्यान एक गजाल बरी जाल्या इतल्या वर्सांत की पयली फावट कोणी तरी ह्या जमनींचो विशय सिरियस घेवन ताचेर SIT अपॉयंट केल्यात. त्या खातीर मुख्यमंत्र्याचें खरें म्हटल्यार अभिनंदन करपाक जाय. आतां किशोर म्हणटा अशें फुडें चवकशी कशी जातली तें मागीर फुडलो विशय. पूण इतकी वर्सां कंप्लेनी येतात, सिरियस मॅटर हे, लाखांनी चौरस मिटर लोकांनी जमीन बोगस स्टॅम्प मारले सब रजिस्ट्राचे. म्हणजे एक तर केस आसा ती हितून एकता नगर म्हापसाची, की त्या मनशान कोण तरी खान म्हणून तेणी बोगस स्टॅम्प केले सिवील रजिस्ट्राराचे. ती लोकांक दाखयले की पळय आपल्या डॉक्युमेंट आसा म्हणून, आनी अशें करून लोकांक तिणी विकल्यो. लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन गोंयान विकलेली आसा. आनी हेजे म्हाका दिसता फाटल्या वर्सा जेन्ना 21 केसी जेन्ना सब रजिस्ट्रारान सरकाराक धाडलेल्यो तेन्ना आमी हो विशय मांडलेलो, पूण तेन्नाय सरकारान काय व्हडले सिरियस घेवंक ना. पूण आतां उशिरा काय जायना. म्हाका सर स्टेट रजिस्ट्रार जो आसा ताका एक श्रेय वयता की तांणी SIT फॉर्म करची सरकारान म्हणून असं एक तिणी ओरली सरकाराक सांगलेलें. आनी उशिरा काय जायना सरकारान ताचेर SIT अपॉयंट केला, ही एक बरी गजाल जाल्या. पूण एकंदरीत हो जमनी बळकावपाचो जो प्रकरण आसा गोंयांतलो, हो हांव सांगता की देशांतलो सगळ्यांत व्हडलो जमीन स्कॅम गोंयांत जाला. देशांतलो तुम्ही सगळे जर लँड स्कॅमां काडली जाल्यार तुमकां कळटलें की हे देशांतलो सगळ्यांत व्हडलो. कारण मेल्ल्या लोकांचे खाल्ल्याच जमनी हेंच्यांनी. लोक जे जिते आसात, जे कुवेटा किंवा आनी खंय अरब कंट्री म्हणा किंवा आमचे लंडना गोंयकार आसात, मुंबय आसात, ह्या सगळ्या लोकांच्यो जमनी ज्यो हांगा आशिल्ली, ज्या घरां आशिल्ली, शेतां जी हांगा पडीक आशिल्ली, ही सगळीं शेतां, ही सगळ्यो जमनी, सगळीं जुनी घरां ह्या लोकांनी बळकायली आनी ह्या लोकांनी आपल्या नांवार केली आनी ती लोकांक विकलीय बीन. आनी त्या खातीर हांव अभिनंदन करता ह्या सरकाराचें की तांणी एक SIT फॉर्म करून इन्क्वायरी तरी किमान सुरू केल्या.